काणकोणच्या आगोंदेश्वर देवळांत चोरांनी हात मारलो. सकाळी थंयचो एकलो पुजा करूंक गेल्ले कडेन प्रकार उजवाडाक आयलो. 1.5 लाख रुपयाचें सामान चोरलें म्हणून अदमास. चोरी जाली म्हणजे तुमकां केन्ना कळ्ळें देवळान? आमकां सकाळीं 7 आमची हो वेळी सदांच भशेन हें करपा येता, पुजो बी करपा येता, मागीर भटजी येता आनी तो 7:45 सुमार आयिल्लो आनी 7:45 ताणें पळयलें की लोकां तोडले कडेन आसा आनी ताणें हात बी कांय लायले ना. रोखडेच जे आमची कमिटीची हे महाजन आसा पळय तांकां गांवाक सांगलें हांगा चोरी जालें म्हणून. गांवांतली महाजन आयले, कमिटी मेंबर आयले हांगा पळोवपा खातीर आनी 7 वरांचेर आमी हाका पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली. आनी आतां आमची आतां हें कितें आसा ह्या दोनी टेंपलाचें की आमी फंडपेटी ही 1 वर्सान फोडटा. सावथाची जात्रा म्हणटा जाता तेन्ना आमचो तो सगळे महाजन एक कडेन जावन आमी फंडपेटी हे फोडटा आनी ह्या फंडपेटीक सरासरी 60 ते 70 हजार सुमार तुगेलें कलेक्शन प्रत्येक वर्सा जाता. आनी मेन फंडपेटी म्हाका दिसता आतां आमी भितर सरले ना पूण फंडपेटी बी फोडले कडेन आसा. त्या शिवाय जनेल एक कुतके आसा, जनेलांतल्यान आमी पळयला आनी घाटी आसा त्यो मेन घाटी आसा पळय त्योय बी चोरी केल्या ताजी. आनी खुबश्यो वस्तूची मेन आसली ती चोरी जाले कडेन आसा आनी व्हडल्यो 2 समयी व्हडल्यो आसा पळय ताजी बी चोरी केले कडेन आसा. लास्ट 6 वर्सां पयलीं जेन्ना चोरी जाली पळय न्ही, 1.5 ते 2 लाखाची सुमार चोरी जाली अशी म्हाका दिसता. काणकोणा ह्या दिसांनी चोरयेचीं सत्रां चालू जाल्लीं आसा. कालच चेन स्नॅचिंगाचो एक प्रकार घडलेलो आनी हो देवूळ फोडीचो दुसरो प्रकार आसा.